अपोज करतात ते सो तुमचे कितें अजून मत कितें? अरे बाबा आमचो ओपोज सदांच आहा न्हू कायमचोच आसतलो. आमचे सगळे लोक उठलेले आसा. तो बांयगणी प्रकल्प जो आसा तो खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो ना. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली आसा. हांव तुमकां डायरेक्ट म्हणजे तुमकां आश्वासन दिता की खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो. मुख्यमंत्र्याचे कितें म्हणणें आसा? मुख्यमंत्री अजून काय उलोवना तेजे तुमचे? हांव डिस्कस आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें केल्लें आसा. स्क्रॅप जाल्लो तो गॅजेटान येयल्लो तो परत आसले तशें हे ओपन करून पळयता पण ते केन्ना सक्सेस जावचें ना. आमी ठाम आसा जे मागीर फुडें आतां आनीक पयर स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची. पूण तुमकां बीजेपीच्या झगडपा पडटा दिसना? आमच्या पार्टीन कसलोच वाद आतां पळय मिनिस्टर निवडून येवचो ना कसो दिसता नेक्स्ट इलेक्शन 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं सर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं परत निवडून येवची ना म्हणून तेजी परिस्थिती आहे. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? आनी बाबा ते मागीर पळोवया कांय ना ते फावंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाकूय आसतना पूण जावचें ना. पूण तुमी मागीर फाटी सरची ना? अरे आमी एक स्टँड दवरलेलो आहा तो स्टँड आमचो आसतलो. गाडी